tamci soba uci deva mondi deva rotar geli ikus moga fami amci mona sontosta amci kalzamur gota amci dora ulasta sui sorves pora amci mona sontosta amci kalzamur gota amci dora ulasta sui sorves pora. 마침 보스냐? भाव भयणीनो आमी आज चड खुशाल जाता आमचे मदें स्वागत करूंक भोव मनीस कीथ चिलिन्स्की तो फिलाडेल्फिया अमेरिकेंत आदारी विस्प ताची विस्पाची संस्कारणी ह्याच वर्सा जाल्या ताका पळयोवन आमी खुशाल. We are very happy and we express our great joy to have in our midst His Excellency, Most Reverend Keith Chylinski, the Auxiliary Bishop of Philadelphia in the US. On behalf of Archbishop, His Eminence Philip Neri Cardinal Ferrand, and all the Christ faithful of Archdiocese of Goa and Daman, we extend a warm and cordial welcome to Your Excellency for this Eucharistic celebration, which will be presided over by him in English. A warm welcome to you. Ubirongya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And tumce sobe asu. Deo boro dis dium. Tukai diorobisi. My brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय पवित्र सोबेचे नेम कायदे पाळून देवाची कुशी करूया. हो विशय आमकां उगडास करता की पवित्र सोबेची शिकवण आनी परंपरा पाळून आमी आमचो भावाट जियोंक जाय. ताचे वरवीं आमी देवाची कुशी करता आनी देवाक मान दिवंक पावता. बागीवंत फ्रांसीक शावेरा भाशेन आमचे कालीस देवाचे कुशेक उक्ते करूया आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत मोगान आनी जबाबदारेन जियोंक वावरुया. ह्या मिसांत भाग घेतना पवित्र सोबेचे नेम कायदे विस्वाशीपोनी पाळूंक आमकां बोल आनी कृपा मागुया. And now we prepare ourselves as we call to mind our sins. I confess to Almighty God. Sorputvedar deva, ani tumka bava venino, mosogunyao salun santam, monan shidun tonan salun, vaitadarun boren surun, have saiti patkan kilyan, homosoprat, homosogovoraprat, hepasot pagyum sodan sakvar mare, soglia viutan boktam, ani tumka bava venino, मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. आणि शांती त्याच्या इच्छा संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपोतवेदार देव बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका आदरी वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची कामलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that the newness of the nativity in the flesh of your only begotten Son may set us free. For ancient servitude holds us bound beneath the yoke of sin. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. भगिवोन स्ववाचे बरयलेले पयले चिटी वेले वाचो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, ताची नांवी तुमची पातकां भोगसोल्यान देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, ओरंबाक तावन आसा ताका तुमी ओळखूंक पावल्यान. तरणाट्यानो, तुमी नुस्त्याचेर जोयत वेलां देखून तुमकां बरयता. नेणट्या भुरग्यानो, तुमी बापाक ओळखला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, ओरंबाक तावन आसा ताका तुमी ओळखला देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यानो, तुमी बोलीस जाल्यान देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नुस्त्यांचे जोईत वेलां देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी सर्वेस्पराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारान मेळटा तें इतलेंच, कुडीची वंदावण, दोळ्यांची आशा आनी ग्रेसकायेची बोडाय. हें सगळें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजता. तर सोनवार आनी ताच्यो वंदवण्यो 2 दिसां भितर नाच जाता. पूण जो मनीस देवाची कशी पाळटा तो सासणाक तोखता. देवाचें उतर हें, देवाचे वडुकार आमचो जबाब जातलो,
सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासू प्रितूम संतोसू. सोगली म्हणूया. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासू प्रितूम संतोसू. पोरजा पोरजानू ऐकात. देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. भेटोवण्यो वरदानां घेवन मंदिरान भितर सरात. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासू प्रितूम संतोसू. पवित्राचें मंदीर सोम्याक थंय नमान करात. प्रितुमेच्या देसानू ताचे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रानू गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार. नितीची ताची राजवूत. जबाब. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासू प्रितूम संतोसू. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. दिसा मोदें पवित्र दीस आज आमचेर उदेन आयलो. येयात सगळ्या राष्ट्रांनो सोम्याक नमस्कार करात. कित्याक आयज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर पोजळटा. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Sorvesporo तुमचे सोवे आसू. Tuce sove asu, Luca pormore Gesù Cristaचे शुभ वर्तमान. moima tuka somia. आसिरीच्या कुळाची फानुएलाची धूव आना नावाची एक बागणारी नासली. ती चोड म्हातारी जाली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणे करून ती देव बोगटीन जियेताली आनी देव मंदीर साणी नासली. तिणे त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुसाल्याचे सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे सुमूर्ते प्रमाणे करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत ती गालिलियांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Wakari tuka Krista. मागात आनी तुमकां मेळटलें. सोदात आनी तुमकां गावतलें. दारार मारात आनी दार उगडटलें. सीक एंड यू वील फायंड. आयज जेजूक सोदता बाबार्थान आनी ओळखून घेता बाबार्थान ताकाच जेजू मेळटा. ते एका मनशाची खबर तुमी घडी जायत फावटी आयकल्या. एका गांवांत खंय बुट्टी आयली आनी बुट्टी येताना हो मनीस बाबार्थी ओ तशें बाबार्थी म्हूण तो आपूण सजबतालो. दिमी घालून खंय देवाक मागणें केलें. देवा म्हाका हे बुट्टेंतलो वाटाय. आनी ताची शेजारी जी पळून वेताली ताका म्हणूंक लागली आमचे बरोबर ये. आनी तो म्हणूंक लागलो ना हांवें देवाक मागणें केलां देव म्हाका वाटायतलो. घरांत उदक भरलें. ओडी घेवन खंय कोण तरी भायल्यान आयलो आनी म्हणूंक लागलो आमचे ओडयेंत बस ये. आनी तो म्हणूंक लागलो ना हांवें देवाक मागणें केलां देव म्हाका वाटायतलो. घरांत उदक भरून वयर पावलें. पाटोसार चडलो.
आनी हेलिकॉप्टर घेवन कोण तरी आयलो म्हणोंक लागलो ये हेलिकॉप्टरान चड आनी तो म्हणोंक लागलो ना हांवें देवाक मागणें केलां देव म्हाका वाटयतलो बुट्टी आयली मेलो देवा मुखार पावलो आनी देवाक विचारूंक लागलो हांवें मागणें केल्लें भावार्थान कित्याक म्हाका वाटोवंक नाई आनी देव म्हणोंक लागलो तुका हांव वाटोवंक आयलोलो तुजे शेजाऱ्याच्या रुपान ते उडेन बसलेल्या मनशाच्या रुपान ते हेलिकॉप्टरांत आसलेल्या मनशाच्या रुपान हांवें तुका वाटोवंक जाय तो प्रयत्न केलो पूण तुवें म्हाका वळखून घेवंक नाय प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयज असलीच घडणी आमी पवित्र पुस्तकांत आयकता एक म्हातारी पिरायेर पावलेली विधवा बायल अन्ना तिचें नांव ज्या पुताची वाट पळोवन आसली तिची परिस्थिती समजून घेवया पयली सुवातेर ती एक बायल मनीस आनी बायलेक जेजूच्या काळार देव मंदिरांत तितलो जागो नासलो दे वर नॉट सपोज टू बी अराउंड इन द चर्च शी इज अ वुमन दुसरें म्हळ्यार ती एक विधवा समाजांतूय तिका मान नासलो विधवा कोण ना तिचो भायर आयिल्ली मनीस ती पूण हे परिस्थितीक लागून ती पाटी रावली ना भावार्थान देवाच्या पुताक सोदताली रावताली आनी देव तिका देणे फावो करता आनी कसले रुपान काय तिका जाय आसले ते भाशेन घडये न्हय एका सुपुल्ल्या जल्मल्ल्या बाळकाच्या रुपान पूण भावार्थान तिणें मागलें सोदलें आनी जेजू जेन्ना दारार मारता जेजूक तिणें दार उगडलें आनी ह्या खातीर ह्या बाळकाच्या रुपान क्रिस्ताक ती वळखूंक पावली आयज हांवूय घडये देवाक सोदतां पूण देवाक ओळखून घेवंक देवाक मानून घेवंक फावो तो भावार्थ म्हाका आसा काय तरेकवार भासांनी देव म्हाका मेळटा पूण आयज ह्या देवाक हांव ओळखून घेतलो जाल्यार आयज फावो तो भावार्थ म्हाका आसूंक जाय आनी हेंच आयज अन्ना आमकां शिकयता आनी आयचो विशय म्हणटा पवित्र सभेचे नेम पाळून देवाची खुशी करूंक आमी वावरुया आयज आमी आमचें जिवीत जियेतना घडये पवित्र सभे भायर आमचें जिवीत आनी तातूंत आमी खुशाल आसा फकत मिसाक आयलीं केन्नाय नोवेनांनी वांटो घेतलो आनी इतल्यानीच आमकां दिसता आमी पवित्र सभेचे वांगडी देवाक सोदतना आयज पवित्र सभेंत पवित्र सभा आमकां शिकयता ते नेम कायदे पाळूनय देवाक आमी मेळूंक जाता म्हूण आयचो विशय उगडास दिता बागीवोन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत हीच देख आमकां एका इश्टाच्या तोंडांतल्यान देवाच्या उतराच्या रुपान जेजू ताका मेळ्ळो जेजूच्या मोगान पडलो जेजूक वळखलो जेजू खातीर जियेलो आयज ताच्याच मनाक आमी हांगासर आसा खंयच्या रुपान जेजूक हांव सोदतां काय कसो म्हाका जेजू आयज मेळटलो काय आनी जेजू मेळटलो जाल्यार जेजूक मानून घेवंक हांव तयार आसा काय घडये देवाच्या उतराच्या आदारान घडये पवित्र सभेच्या वडिलांच्या आदारान घडये पवित्र सभेंत आसलेल्या खंयचे एके संस्थेच्या रुपान घडये म्हज्याच शेजाऱ्यांच्या रुपान म्हाका घडये आयज जेजू मेळटा तर आमच्या मुखार आसलेल्या जेजूक आमी ओळखून घेवंक जेजू म्हाका दाखयता ती जिविताची वाट बाबार्थान मानून घेवंक आनी जेजू खातीर जिवीत जिवंक ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतना आमकां दर एकल्याक कृपा आनी बळ मागून घेवया Let us now turn to our Heavenly Father, asking for our needs and those of the whole world. दर आयताराक आनी नेमलोल्या दिसांनी मिसांत भाग घेवन आमचो भावार्थ खोलावंक आनी देवातान आमचो संबंद थिरावंक बापाचो आदार आमकां मागुया
감소다로 복비보라 말다운도 वर्साक एक पावटी तरी आमी कुमसार जावन आमचें जिवीत नवसरूंक आनी देवाची काकलूत आमच्या जिवितांत अनुभवूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. 야대와 아이 감소다로 복비보라 말다운도 जिविताचें वर्तेपण आमी वळखून घेवन कसलोच भेदभाव करिनासतना जिवंक आनी सगल्याच्या जिविताक आनी वावराक मान दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. 야대와 아이 감소다로 복비보라 말다운도 आयच्या दिसा देवाचें उदारपण वाखाणूंक आनी ताचे भाशेन आमी उदार काळजान दुसऱ्यांक मजत करूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. 야대와 아이 감소다로 복비보라 말다운도 Heavenly Father, we thank you for your abundant gifts, and we ask you to answer all of our needs according to your most holy will through Christ our Lord. Amen. Pray, my brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात खाली होईले आमच्या नाके पवित्र विचाराला सर्वेस्पर मानून घेऊ. Receive with favor, O Lord, we pray, the offerings of your people, that what they profess with devotion and faith may be theirs through these heavenly mysteries, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. तुमचे सवे असो. Lift up your hearts. आम्ही ती सर्वेस्पराताय उभारताव. Let us give thanks to the Lord our God. होय अशें आमी करूंक फावो. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For on the feast of this awe-filled mystery, though invisible in his own divine nature, he has appeared visibly in ours,
and begotten before all ages, he has begun to exist in time, so that raising up in himself all that was cast down, he might restore unity to all creation and call straying humanity back to the heavenly kingdom. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. Povit, 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 Barbarazo sol res potum, Sorgani sosa, ona tucia wojwowa, Utsolgi, duka zoj sol, Sol bez pora cienawi, taka sol, Utsolgi, duka zoj sol. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Duce corona soporta, duce puror život po nami Golgota, duša enia nami odrekla. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity. And together with Francis our Pope, Philip Neri our Bishop, Simiao our Auxiliary Bishop, Keith, Auxiliary Bishop of Philadelphia, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, Saint Joseph Vaz, Saint Francis Xavier, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you
through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज सामकायो, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां आटांतल्यान पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाळ. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. तुमचे सगळे आसूं. Let us offer each other the sign of peace. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमची काबूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमची काबूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Simiao तुझे पिरुचे म्हाका फावना, तुझे कातसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बपतिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आएं.
Jesus sove ami soglie at mia volvi ami soglie Bapa mukarami ami soglie ami soglie ami soglie Gesù am somorloba ami soglie Soba puyam soba ami soglie Tatso atmo am sopran ami soglie ami soglie ami soglie Modila soreglia ami soglie Taci veri vegvegli ami soglie Soglia bruhni Gesù c'è soglie ami soglie ami soglie somesami baboini ami soglie Jivan bololi ami soglie Eka jeunat posloli ami soglie ami soglie ami soglie जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन आनी शांतीन तो आमकां भरता तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धांपूया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासुया सगळीं उबी रावया Let us pray.
O God, who touch us through our partaking of your sacrament, work, we pray, the effects of its power in our hearts, that we may be made fit to receive your gift through this very gift itself, through Christ our Lord. 마치 보수야. We thank Most Reverend Keith Chylinski, the Auxiliary Bishop of Philadelphia, for celebrating the Eucharist and praying for us. San Jose Arielच्या पादविकाराक फादर दामासियानो कार्वालो, देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री मॉविन मिनेझिस, सहो बलिदानान वांटो घेतलेल्या सगळ्या आमच्या याज्ञिक भावांक, तशेंच सान जुजे दे आरियलच्या फिरगोसकारांक आमचे खिरीत दिनवास. तेच बरोबर गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ सकाळी 6, 7:15, 8:30, पावणे 10, 11 वाजता आणि सांजे 3:30, 5 आणि 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आणि सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आज सांजे 6:15 मीस गोंयकार जे परदेसान वावुरतात व परदेसान शिकतात तांचे खातीर भेटयला. ह्या मिसाचेर आमचे आदेर बिस्प भोवमानेस सिमिया फेर्नांडीस येजमानपण चलयतले. Today the evening 6:15 Mass is dedicated to Goan diaspora, which will be presided over by our Auxiliary Bishop, Most Reverend Simiao Fernandes. फाल्यां रातीक 11:30 वरांचेर मागणें सुरू जावन 12 वरांचेर नव्या वर्साचें दोबाजीक मीस आमी समरमतले. आमचे आदारी बिस्प भोवमानेस सिमिया फेर्नांडीस मिसाचे येजमान आसतले. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. Before the final blessing, I wish to thank the Archbishop as well as Bishop Fernandes for this invitation to celebrate with my brother priests who are here, my brother priests and deacons, and with all of my brothers and sisters from Goa, from all over India, as we celebrate the great gift of faith. We thank God for the witness of St. Francis Xavier. I am also a pilgrim who came to the saint to ask for his blessing upon me in my Archdiocese. So I bring that gift of faith back home with me, and all of you as well. May God bless you all. And Dev Borem Korum. The Lord be with you. Bow down for the blessing. May the God of infinite goodness, who by the incarnation of his Son has driven darkness from the world, and by that glorious birth has illumined this most holy day, drive far from you the darkness of vice and illumine your hearts with the light of virtue. Amen. Amen. May God, who willed that the great joy of his Son's saving birth be announced to shepherds by the angel, fill your minds with the gladness he gives and make you heralds of his gospel. Amen. And may God, who by the incarnation brought together the earthly and heavenly realm, fill you with the gift of his peace and favor and make you sharers with the church in heaven. Amen. May the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Go forth, the Mass is ended. देवाचे गोड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शाव्याराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शाव्यारा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूम दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाजता.
आनी आतां आमचीच फसत तुजी विनंती मागता. हे वेळार जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगट पसत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणटा. आमेन. Francisco verá, ora cura, radi samcha moga, la sonia, besanga saiba, sharar goicha. Sambalum sonata, gopan tuja, besaugam saiba, sharar goicha.